गोयचे जे शेअर होल्डर्स जे आसात किंवा जे डेपॉझिटर्स जे आसात तांकां एकूच आव्हान आसा की ह्या गोष्टी खातीर कोणीनूच घाबरून वचपाची गरज ना. तुमचो डेपॉझिट आसा तो सेफ आसा. फक्त एकूच गोश्ट जाल्ली आसा की जो VPK अर्बनाचे बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्सांचो टर्म जो आसा तो 27 मे आज सोंपिल्लो आसा आणि काही गोष्टी कोविड-19 हेजे अंतर्गत आज निवडणूक जावपाक शकली ना म्हणून काही काळ तेजेर थोडेसे आमी रेस्ट्रिक्शन घातिल्ले आसात. कारण काही जाणांक संवय आसा की आपले टर्म काबार जाल्ले वेगळे वेगळे डिसिजन घेवची न्ही म्हणून ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जाल्ल्यो आसात. एकूच मागणी करता की कोणीनूच कसलेच तरेची घाबरून वचपाची गरज ना. विदीन 3 months to 2 months हे सगळे रेस्ट्रिक्शन जे आसा ताजेर म्हाका दिसता सगळ्यो काही गोष्टी सुटावे जातले. पूण सगळ्यात म्हाजो इंट्रस्ट आसा, सरकाराचो इंट्रस्ट आसा की जो स्टाफ जो आज VPKचो इतलो 250 वयर आसा आणि डेपॉझिटराचो जो कश्टाचो जो पयसो जो आसा तो सेफ दवरचो आणि ह्या कोणाकूच नोकरी गमोवन बसपाक जायना ह्या दृश्टिकोनातून हो निर्णय जावन आसा. कोणीनूच कसलीच चिंता करपाची गरज ना. सरकार समर्थ आसा. जी OTS जी स्कीम आमी आज घातिल्ली आसा तातूंत भितर थोडोसो बदल करपा खातीर संकेत ह्या वेळाचेर हांव दितां. सगळ्यांनी बँकेनी लायनी लागची न्ही. जशें तें कितें आसा तशें तरी तुमी करचें पूण कोणीनूच भिवची न्ही. हें फक्त हांव कित्या खातीर एलोबरेट करता म्हाकाय कारण की ह्या VPK संदर्भात म्हाका एक लागींचे नाते आसल्या कारणान खुबशे शेअर होल्डर्स खुबशे डेपॉझिटर्स फोन करतात म्हणून एका बरोबर सगळ्यांक सांगता की कोणीनूच घाबरून वचपाची गरज ना. तुमचो हें जें आसा तो सेफ आसा आणि फक्त स्टाफाक तुमी कोऑपरेशन करचें, मॅनेजमेंटाक तुमी कोऑपरेशन करचें. जो MD मॅनेजर्स जे आसात ते तुमकां रितसर कित्या खातीर रेस्ट्रिक्शन घातिल्लें आसात हें सगळें तुमचे कडेन ते सांगतले. कारण आनी आमचे RCS जे ऑफिस जे आसा तेंच्यांनी खुबश्यो काही गोष्टी नजरे मुखार हाडिल्ल्यो आसात म्हणून थंय खंय तर ते अभ्यास चालू आसा, तेजी इन्क्वायरी चालू आसा आणि तो पर्यंत ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जायना म्हणून ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आज निर्बंध घातिल्ले आसात. ते तुमी मानून घेवचे. तुमच्या बऱ्या खातीर, डेपॉझिटर्साच्या बऱ्या खातीर, स्टाफा खातीर सरकारान हो पांय उबारलेलो आसा. टर्म सोंपला म्हटल्यार आता ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह 27 मॅटर फाल्यां आज हियरींग आहा 3:30 ते जाले नंतर मागीर काही गोष्टी त्यो